बाळोक मोरयेचें नवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. ए स्वादीक बाळोक मोरये, तुका देवाची आवय जावंक विंचून काडिल्ल्या वरवीं तूं आमची मनादीक राणी आनी मामोगाळ आवय जावंक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कुरपेच्या असर्यां पासून म्हजें खालतें मागणें आयक. चाराय कुशींनी म्हाका वोत्ताय करच्या गरजांनी आनी चड करून आतां कोश्टूंच्या अनवरान सर्व म्हजो बरवसो हांव तुजेर दवरतां. ये बागेवंत बाळका, तुका मात्र दिल्ल्या विशेष देण्या पासून आनी तुवें जोडिल्ल्या पुण्या खातीर म्हजें थंय आज काकुळदार जा. तुवें खळा नासता वांटच्या आत्म्याच्या भंडाराची जर केदींच मुग्धना म्हूण दाखय. कित्याक म्हणल्यार देवाच्या बापा सारक्या काळजांतय तुजी पदवी मीत नातल्ली जावन आसा. तूं पाप करत नासतना गर्भ सांभवल्या पयले घडयेतावन सर पदवेदार देवान तुका ग्रेस्त केल्ल्या अगणित आनी संपूर्ण कुरपे पासून हे सर्गींच्या बाळका म्हजे मागणे दया करून आयक. आनी हांव सासणाच्या सासणाक तुज्या काळजाचे बरेपण होगळसितली. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये, कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरयेक, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. आमा पासोत विनंती कर बाळोक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. ए मोगाळी बाळोक मोरये, देवाची काकुळट आनी बोगसणे समजून आमची पातकी जिणी बदलून तुज्या पुता जेजूची बरी खबर जिवंक आमकां ससाय दी. आमच्या माया मोगाच्या उतरां आनी कर्णेद्वारी आमी तुज्या पुता जेजूच्यो साक्षी जावंक आनी अशें बापाक महिमा दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देव पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी, जो करो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.